Zendo vate moche navi magdat Tăi hau tancei modgat hasărasa Cencai moche navi tumi magdat Temba patam tumka magon darta Eka monan eka karsan Tuce navi somia ami aileahau Bau boinice moga merin Jesu tu so mădur sangat boctau Eka monan eka karsan Tuce navi somnia ami aileahau Bau boinice moga merin Jesu tu so mădur sangat boctau बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज सांजुजेचे फेस्त आमी आचरण करता सगळी पवित्र सभा आयच्या दिसा सांजुजेक मान करतना तोचो सांजुजे सगळ्या पवित्र सभेक राखता आनी सांबाळता आनी आमच्या पासून मागता म्हणून आमी फाती येता आनी आज ह्या कार्मेलीन तुकोवेंतसो पात्रोन जावन अशा सांजुजेचे जुजेक आमी व्हड मान दिता आनी फाटल्या दिसांनी नवेन करून ताका आमी मान केला सांजुजे एक बापय जावन मरयेक आनी जेजूक कशें ताणें सांबाळलें ह्या विशयांत बायबलांत आमी वाचता जेजून कितें जुजे कितें उलयलो आनी ताणें कितें जेजूक सांगलें मरये लागीं कितें उलयलो हें कांयच आमकां वाचूंक मेळना पूण कितें ताणें आपल्या कुटुंबा खातीर केलें तें स्पश्ट रितीन वांचेल आमकां सांगतात त्याच जुजे बापाक आमची कुटुंबां आयचे दीस समर्पण दिवया सगळी पवित्र सभा ही दियेसीज आनी कोवेंत ताच्या खातीर समर्पण दिवया तो जुजे बाप आमच्या पासून विनाती करून म्हण आमी मागया हे दिसाचें बलिदान आमी पेटोवंक फुडें सरतना आमचे पातकां कलतेपणी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव फातकी सर्वोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे अनुसरून सांगता मनात चिंतून तो अनुसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या म्हजो मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट Krista काकूळट Krista काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया
दोतोर पोतवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची गाठूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोहोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थोया सर्व पदवेदार देवा आमच्या सुटबंदरा जेजूची आणि ताची माये मरियेची मोगान आणि विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें बगे मजूजेक वेंचलोय तेच परें जेजूचे गुडार तू कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय ताच्या आदारान सडबंदराचें जिवीत आमचे सुमें वाडत वचूं आनी सुमेस्त मनशांक ताची सडबण पावूं आमच्या सुम्या तुज्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन समोलेच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसाप त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचे उतार नातानाक आयले वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातेल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताचे रजवडकी तीर सांबाळटलो तो म्हज्या नांवान एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचे सिंहासन तीर सांबाळटलो हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो तुजे घराणे आनी तुजे राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजे सिंहासन ससनाक तकतेले देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार श्लोक ताचे रजवड ससनाक बाळतेले ताचे रजवट ससनाक बाळतेले तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गिता गायनांनी वाकंतलो तुजे विश्वासीपण संततेचे संततेक परगडतलो कित्याक दृढ मोग ससनाक बाळटा तसो तुवें तीर केलाय तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरगार तुवें घालून दवरल्याय श्लोक ताचे राजवट सासनाक बाळतेले हांवें विंचून काडिल्ल्या सवे हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो सोपोत दिला तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो सदां सर्वता बळटा तसले सिंहासन तुका दितलो श्लोक ताचे राजवट सासनाक बाळतेले तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हजे बचावेचे कडाप म्हजो दृढ मोग सदांकाळ हांव तुका दाखयतलो म्हजो सल्लो ताचे सवे शाश्वत बळटलो श्लोक ताचे राजवट सासनाक बाळतेले
सांब पावलोनो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, संवसार ताचे दायज करून दितलो म्हूण देवान आब्रामाक आनी ताच्या संततीक बासतिले. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली. आब्राहाम नियमशास्त्रकाल खाल जालो देखून न्हय, बगार बावरता उदेशी ताका लाभल्ल्या नितीवंतपणा लागून. देखूनच बावरताचेर होंदून आसली ही बसावणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशे केले. अशे अब्रामाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रकाल जियेतल्या मात्र न्हय, बगार आब्रामा बरी बावरता आसल्या हेरांगी आदाय पडाशी ती बसावणी केल्या. कित्याक आब्रामस आमा समेस्तांचो बाप अशे पवित्र पुस्तकांत बरयल्ले आसा. हांवें तुका जायत्यो जनांगाचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातिल्ल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या देवाक ताणें सत्मानलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरवशाक कसलोच आदर नातल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सत्मानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें एक पावटी दिल्ल्या उतरां सरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासो तसो बावरतस ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहाया. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी, दीस रात ते वखणी करतीत आसात. महिमे बरीत राहाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहाया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोफे आसो. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पतीण मरी आनी मरयेंत हांव जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्तीन सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलेच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणलो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घराक हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान सांगलेलें फर्मायिल्ले प्रमाणे केलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव न्हू पापा फ्रांसीस सांजेची एक विशिश्ट इमाज आनी त्या विशयांत इमाजे विशयांत तो उलयता आसा. ती इमाज भोवशाक खंयसरी तुमकां पळोवंक मेळना इगर्जांनी.
ती आसा जुजे न्हिदोनासची इमाज. इंटरनेटार तुमी सोदल्यार तुमकां मेळटा. फाटल्या थोड्या वर्सां पापा फ्रांसीस ह्या विशयांत उलयत आसा. कितें विशेशता ह्या इमाजीची? जुजे न्हिदला म्हणटास आळसाय न्हिदला वा पुरासाणें न्हिदला म्हणून न्ही. पापा फ्रांसीस म्हणटा जुजे आपल्या कुटणा बसवतो सदांच स्वप्नेल्लो मनीस. देखून तो ती इमाज एक भोव अर्थभरीत इमाज. कित्याक पवित्र सभेंत सांजुजे एक बापय कशें सगळ्या पवित्र सभेक राखता आनी पवित्र सभेच्या वाडाबळे बसवतो तो स्वप्न येता. आयच्या दिसा सांजुजेचें फेस्त आमी आचरण करता आनी ह्या फेस्ताक सांजुजे आंवकार मरियेचो पती म्हणून नांव दिलां. आनी एक फेस्त आसा मेच्या 1 तारखेर सांजुजे कामेली कामागरांचो पात्रोन. हांगासर सांजुजे आंवकार मरियेचो पती हे फेस्त आचरण करता. तुमी जाणात एका भुरग्याक आवय कोण म्हणून सांगून दिवची गरज ना. पूण बापाय विशयांत तशें न्हय. आवय जाका दाखयता तो आपलो बापाय म्हणून एक भुरगें मानून घेता. म्हणजे एका स्त्रिये वरवीं दादल्याक भुरग्या थंय मान आनी गौरव ती रचून दिता. अशें म्हणटना आमी समजूंक जाय जुजेक आमी मान करता जाल्यार ताणें मरयेक एका दिसा मानान लेखिल्ली गौरवान लेखिल्ली म्हणल्यार आमी आयच्या दिसा उडासान दवरूंक जाय. सांजुजेक बायबलांत एक नितीवंत मनीस म्हणा. पूण त्या काळाच्या जुदेवा लागीं विचारलें जाल्यार जुजे एक नितीवंत मनीस म्हणून विचारलें जाल्यार भोवशे ते कोणी तो नितीवंत म्हणचे नात. कित्याक दादल्याचो सांगात नासतना गर्भेत जाल्ल्या एका स्त्रियेक नियमशास्त्र कितें म्हणटा? फातरावन जिवेश मारी जाय. पूण हांगा नियमशास्त्र जाणा आसून तें पाळोवन आसच्या जुजेन कितें केलें? तो नितीवंत वय पूण ताणें फातरावंक फातर उखलून घेतले नात. भोवशा नव्या सोल्ल्यांत फातरावंक फातर घेनातल्या पैकी एक नितीवंत मनीस म्हळ्यार सांजुजे म्हण येता. किर्तनांते कडेन आमी वाचता नितीवंत मनशा थंय चड दया आसता म्हणून. म्हळ्यार नितीवंत मनशाक जो कितलो तो नितीवंत आसा तो जडती करचे प्रास चड काकुळट वा दया ताच्या लागीं आसा. हे आमी जुजे ते आमी पळयता. जुजेक 2 विसवण्यो आशिल्ल्यो. एक मरयेची जडती करची ना जाल्यार तिका दया दाखोवची आनी तो दया विंचता. तो कितें करता? थोड्या देवशास्त्रींच्या विश्लेशणा प्रकार जुजे थंयच रावल्लो जाल्यार मरयेक आपकीर्त हाडता आशिल्लो. मरयेचेर बदला पडता आशिल्लो आनी मरयेक फातरावन जिवेश मारता आसले. त्या देखून जुजे तिका गुप्ती सोडून आपूण पळोवन धांवोंक सोदता. कित्याक म्हळ्यार लोक आतां चिंतलो हें जुजेचें काम, जुजेन कितें वायट केलां देखून तो धांवला, त्या देखून मरयेक तो राखता म्हणून तो चिंता. ही दया तो दाखोवंक चिंतना गब्रियल पडवो जो मरयेक दिश्टी पडलो जुजेक परत सपनांत एक उतर सांगता ही तुजी जबाबदारी तुवें घेवंक जाय. आनी त्या उपरांत जुजेन कितें केलें हें सगळें बायबलांत बरोवन घालां. तो कितें उलयलो म्हणल्या विशयान कांय थंयसर बरोवंक ना. पूण त्या उपरांत तो सदांच आपल्या कुटुंबाक राखचे बसो सपन येता. तो राती पळोवन इजिप्ताक वता आनी इजिप्तांत गेल्यार ताका खंय थंय घरां नात. ताणें थंयसर वचून एक आसरो सोदूंक जाय, एक बरें काम ताणें सुरू करूंक जाय आनी कुटुंबा पोसोवंक जाय. आनी थोड्या वर्सां उपरांत थंयसर आसलें घर, आसरो, काम आनी सगळें सोडून तो नजरेताक येता. नजरेतान तो रावता. थंयसर परत सुरतावन ताणें एक आसरो सोदी जाय कुटुंबा बसत आनी कुटुंबाक वाडोवचे बसत ताणें काम करी जाय. आनी ताचे उपरांत हें सगळें जेजू आनी मरिये बसो तो करता. म्हणटस जुजे एक सपनेली जावन आपल्या कुटुंबाक जें कितें गरजेचें आसा तें सगळें तो करूंक तयार आसा. मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो, आज हें फेस्त आचरण करतना
आमी सांजूच येताव न्हू गुणायेन समजून आनी पारखून गेजय जाल्लो एक विशय म्हळ्यार तो नितिवंत मनीस पूण दयेन बदललो नितिवंत मनीस काकुळतीन बदललो नितिवंत मनीस कशें तो देवाक मानता कशें देवाचें उतर तो पाळता नियमशास्त्र पाळता त्याच प्रमाणे आपल्या फेल्यातय दया दाखोवंक तो पाटी सरना आमचे मुखार सबार फावटी झडती करूंक एक अवकाश आसता तशेंच दया दाखोवंकय अवकाश आसता एक सांगणी आसा इंग्लिशांत तुका एक विसवण दिल्या झडती करूंक वा दया दाखोवंक आनी तसली विसवण दिल्ल्या वेळार दया दाखोवंक तूं विंस कित्याक सक्कड सुखी करतात आनी झडती करूंक सगळ्यांक सुलभ पूण दया दाखोवंक सो एक दैवीक गुण हें एक देणें देवान दिवचें सांजूच एक हें देणें आसलें देवान तें दिल्लें आनी आमकांय ह्या देण्याची भोव गरज आसा कित्याक आमकां आमच्या मेटांक झडती करूंक आनी एकल्याक सकला घालूंक भोव सलीस आनी जायते अवकाश तसले संदर्भ आमकां मेळटात पूण त्याच घडये हें देणें दयेन आनी एकल्याक लेखचें कशें म्हाका देवान सांबाळला म्हजीं पातकां ताणें लेखूंक नात आनी ताणें म्हाका पातकांतलें सोडयलां म्हूण जाणा जाल्यार आमकां हें देणें लाभतलें आनी हें देणें आमकां मात्र न्ही आनी एकल्याकी देवाक लागीं सोरोंक फायद्याचें जातलें हें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना सांजूजे बापातय आमची सगळी पवित्र सभा आमची दिएसीज आनी ही मॉनेस्ट्री कोवेंत समर्पण दिवया तोच जुजे बाप आमकां समेस्तांक आमच्या कुटुंबाक राखून दी सांबाळून दी आनी आमच्या कुटुंबांत आसची जबाबदारी ती बऱ्यान पाळोवंक तोच आमकां आदर्श जावं दी म्हूण मागया उबे रावया आमचो बाबार्थ एकानी देवते उसान सांगया सत म्हणटा देवाक सर्वपदुदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावर पावलो आमकां मरियेंतान जल्मालो पोंच पिलाता काळांत कश्ट सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पोरत्यांत जालो सरकार सोडलो सर्वपदुदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन Abba Bapa Sergincha Ke undo ke va Rakta masa Kristacha Ti amka bodlun Undia vaina संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका अब्बा बाबा सर्गींच्या que undo que vai Rakta masan Kristacha Ti amka bodlun म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर्देव मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भगवंत आमकां मरयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भगवंत सुजेन विश्वासीपणान सेवा केली मान आणता सोवडास कडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपोवन दिता आनी ती आमची भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची कुणाल जावं म्हूण नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे हे सोफे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वहैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान सुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता, तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें ओंकार देवा मातेचो पती केलोय आणि ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक बापय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे इताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उमसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नावी येता तुका जय. उमसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या दळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सुसूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबडतासो गोट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी बगडता. तुझ्या येऱ्या सोम्या जेसू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येमकानी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेलांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळी तुमकां म्हूण पडोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या मागीर सांगाती सांजोजे तिचो पती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू बरवी त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. आमच्या सुमयांशी केल्ल्या मागण्यात आम्ही सांगता मिळून म्हणूया आमच्या आमच्या बापा बापा सगळ्यांच्या तुझे तुझे नाव नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वोर्धा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो एकामेकां समयाची शांती वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुमी भितरचे बाग म्हाका फावो ना पूण त्यो उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Gesù moja deva Gesù moja raya Gesù moja jiva moja deva moja sarva Kahai sarvo suna Sodun koro uswan तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवी दिवचे उतर जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जिवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा कहै सर्व सुहाव सोदून करो मै बास तुझ इष्ट मोसो सोमिया
Tu somos uswas Jesus moja deva Jesus moja raya Jesus moja jiwa moja deva moja serva. प्रार्थोया. सर्वेस्परा कनवळ्या बापा भाग्यवान जुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगसर एकठायल्याय आनी जिविताच्या उंड्यान पासून घट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवान जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणे सांबाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोफे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार मोगाच्या तुमकां समेस्तांक ह्या कोवेंताच्या वडिलांच्या नांवान तशेंच सक्कड प्रार्थनेच्या नांवान एक बागी फेस्त हांव मागतां. सांजुजे बाब तुमच्या कुटुंबांनी सदांच रावों दी, तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागतां. Bage vontazu se Dev maie chapti Sărgin și-a sobit fula Podvedar și-arăti Zuse bapa pautumaka Zuse bapa pautumaka Zuse bapa pautumaka Zuse bapa pautumaka. Mogal putra sove Ambar moria shirvativ amka. बघून कसोचे कुवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.